And police security No, not acquired. It's showing on the ODP. Proper 10 meters and proposed is 15 meters. पहिली तुमकां security थिंग आसली हे थिंग आसली ती आतां हिंग कित्याक हाडली देवादान लोक वयतालो देवादान वयतालो आनी तुमी आतां security हिंग कित्याक हाडली दॅट इज द क्वेश्चन हेचो थिंग आसली security आनी बोर भाशेन कोताले चोयताले वयच्या दिताले सगळे कोताले त्यापासून तुम्ही बंद केलं त्या कामावर तुम तें पळय लोक आमच्या कामां वयता अरे लोक कामां वयता पयशे कामां वयता हांवें सिंपल क्वेश्चन विचारले तुमकां ही पोत्री आखी मारपाक पंचायतीत परमिशन दिल्या येस ओ नो तुमी सांगला ना म्हूण आनी RTI सांगता ना म्हूण सारकें बट तो कितें म्हणटा आमकां पंचायती मिटिंग घालता आनी ताका नोटीस काडटा म्हणटा हय जालें न्हू सर दॅट्स वॉट वी वॉन्ट थँक्यू सर आमगे रोड आमकां ओपन जाय ओपन जाय रोड आमकां ओपन जाय तुमकां दुसरें मसुणी रोड क्रॉस रोड हे लोक वयता तो रोड आमकां ओपन जाय मुसुंड्या पुलीस ना एक्झॅक्ट तुमी कितें आय न्हू तुमी सॉरी जाप तेन्नापासून ऑन रोड तुमी आमकां लोकांक परमिशन दिया न्हू आम्ही गावाच्या लोकांना अडवून तुमी एक काम करा तुमी पास कितें करूया पास केलं आमकां समथिंग पास और समथिंग विल डू because these people come they come for toilet रोड ओपन सॉरी फॅक्टरी येयलो हांव पोस्टान वचपाक तेन्ना पोस्ट ऑफीस बंद आशिल्लें आनी पोस्ट मास्टर भायर येवन तें रेजिस्टर AD बीन घेतालो मागीर 21 तारखे हांवें आमगेलो रोकोजी बाबा फोन केलो तो आमचो शेताचो प्रेसिडेंट आहा ताका फोन केलो आनी 21 तारखे आमी येवन हांगा बोवाळ केलो तेन्ना मागीर राती कडेन हें पोस्ट ऑफीस ओपन केलां मागीर तेणें कोणा फोन मारलो तो पंचायती फोन मारलो ते आमकां म्हणटा कांय आमचे कडेन परमिशन ना मागीर आमी लेटर केलें MLA लेटर केलें आनी सांकवाळे पंचायती लेटर केलें मागीर रोखडेंच आमचे MLAन कोणा डिप्युटी कलेक्टरा मामलेदारा सगळ्यांक लेटर केली मागीर डिप्युटी कलेक्टराचो मनीस येवन हांगा इन्स्पेक्शन करून गेलो तशें आमची हांगा सकयल एक मसण आसा थंय कोणी मेळ्ळो जाल्यार आमकां हांगसरल्यान लांकडां व्हरोंक मेळना आतां दुसरे कडेन मरण व्हरोन करची पडटा अशीं 2-3 केलीं जावं तेवढे खुर्सा कडेन लोक येतलो जाल्यार थंय बंद केल्लें आसा म्हणून आमी असो सगळ्या लोकांनी हें केल्लें आहा सगळ्यांनी हांवें सायनी घेतल्यो लोकांक थोड्यांक खबर ना थोडी नुस्त्या घेवन येता वेळे वयल्यान पाटी घेवन तेंकांय वचों दिना ती म्हणटा 1 म्हयनो जालो बाबा आमकां कोण वचों दिना थंय आनी आमी ती परतोन वयता थोड्या कडेन मोटरसायकली ना ती चलोन येताली हेवटेन पोलिसाकून तेंकांय येवपाक मेळना लोक थोडे कामां वयता बसी हेवटे बसीर वयता तेवढे चलोन येवन तेंकांय वचों स्टॉप केल्ले आसा तेजें आतां कितें एक्शन घेवपाची आनी जेन्ना आमी उलयताले डिस्कशन चलताले प्रेस्टीज जे मनीस आहाय तांकां हांवें तांकां सांगलें तुमी आयडेंटिफाय कराय तुमी प्रेस्टीजसान येयले काय म्हूण तेणी आयडेंटिफाय केले आनी फॉर ते प्रेस्टीजाचे स्टाफ जेन्ना हांवें तांकां दाखयलें फर्स्ट क्वेश्चन ते कडेन हांवें विचारलें बाबा हे जे RTI हांवें गायल्या सांकवाळ पंचायती जेन्ना तुमकां कसलें परमिशन दिलो ना हे पोत्री बांदपाक वो गेट घालपाक तुमी पोत्री केश मारली तेणें कितें सांगलां फॉर सारकें हे परमिशन आमी दिलो ना म्हळ्यार हे आमी जबरदस्तीन गायले म्हूण तेणें एक्सेप्ट केलें तेन्ना सेकेंड टायम हांवें ते कडेन विचारलें बाबा तुमी जबरदस्ती म्हणल्यार तुमकां दिसना ही दादागिरी म्हणून ही 4.5 लाख स्क्वेअर मिटर जमिनी तुमी आख्खी पोत्री मारले सेकेंड क्वेश्चन घायल तेन्ना हो ODP रस्तो जेन्ना दाखयला तुमी हिंगा सेक्युरिटी आनी जेन्ना हे गेट कित्याक मारली तेन्ना ते म्हणूंक लागले बाबा आमकां ते खबर नासलोले अशें तशें आय वॉज नॉट कन्विन्स विथ द दिस थिंग आनी जेन्ना तो व्हडलो तेंचो प्रेस्टिजाचो आहा तेन्ना तेणें म्हणलें दीस इज आवर प्रॉपर्टी एन्ड आमी आमचे प्रॉपर्टीक मारूंक शकता सो हांवें विचारलें तेंचे कडेन बाबा तुमकां परमिशन ना कांय ना आनी वेन यू आर सेयींग आवर प्रॉपर्टी देर इज अनदर प्रॉपर्टी इनसायड द प्रॉपर्टी सो लोकांची प्रॉपर्टी आसा हे प्रॉपर्टीक आवर प्रॉपर्टी म्हणटा ती फुल्ली तुगे प्रॉपर्टी आसूं जाय जेन्ना 1 and 14 सांगता सांकवाड आमची जी सांकवाड एरियाची थिंगा हे आहा पुरीस बांदलो आहा थिंगा 1 and 14 दाखयता भितर लोकांची प्रायवेट प्रॉपर्टी आहा तुजी आख्खी प्रॉपर्टी जायना आनी हे आख्खे दादागिरी करून हे मारला पोत्री मारल्या एन्ड नाव
at the end when everything is over, when the discussion is like finished, they like giving us lollipop, saying that baba tumka आमी रस्तो दिता, एशको दिता, तेशको दिता, 8 मीटर दिता, 10 मीटर. See, we are not convinced. हांव MLA लागी मागता, हांव MLA कडेन मागता, ह्या लोकांक हिंगा सारकी नीत जाय. हिंगा 4 रस्ते आसा. एक रस्तो प्रॉपर ODP दाखयला, एक रस्तो नुस्तेकाराची एन्सेस्टर पार्ट आसा, दुसरो एक रस्तो आसा हिंगा बेल्ल्यासून एन्सेस्टर पार्ट आसा, तिसरो चवथो रस्तो आसा तो फुरसाकोडे येवपाक. सो दिस आर द 4 रोड्स which people want the justice. आणि जेन्ना प्रोजेक्ट जेन्ना तेणे मांडावळ कोत्तोले, जेन्ना ते बांदतोले, जेन्ना ते कितें बांदू सोदतले, देन वी वील सी. बिकॉज येट नाव देर इज नो दिस थिंग. म्हणजे अजून तेणे प्रपोजल घायलो ना कितली बिल्डिंगा कितली फ्लॅटां. दॅट इज द सेकंडरी पार्ट. द फर्स्ट पार्ट इज आमकां भितर एक्सेस जावं आनी सारको प्रॉपर जे एन्सेस्टर बी आनी जे आहा ते सगळे आमकां आमचे गांवचे लोकां गेले जाय. आनी सर हांव तुका रिक्वेस्ट करता की गांवच्या लोकां नाका ते म्हाका दिसता तुकाय नाका, कित्याक तूं सदां गांवच्या लोकां बरोबर एकठांय रावला आनी सदां एकवटा उब रावला. सो हांव तुकडे इतलें मागता सगळ्या लोकां नांवाचेर, सर आमचे बरोबर सदां उब राव आनी आमचे बारीक लोकां समाजा पासत तूं वावरव. बरें डिसिजन जालां. पयलीं सद्या हांव म्हणजे ऑनरेबल MLA बाबांदर देव बरें करूं म्हणटा तेणें ताबडतोब PDA इन्स्पेक्शन मारलें आनी ह्या इन्स्पेक्शना उद्देशी आज आमकां कळ्ळें की प्रेस्टेजन घेतल्या म्हणून प्रॉपर्टी. आमी पयलीं नॉक तेणी फायल भितर येयल्या हाजो आनी तेणें रोखडें हिंगा इन्स्पेक्शन मागिलां. आज बरे भाशेन डिस्कशन जालां तेमचे कडेन, कित्याक आमकां आमचे आहले प्रॉब्लेम आमचे लोकांचे ते आमचे जाणार जे पयलींचे आहाय ते सदां आमचे ट्रेडिशनल रोड मारताले आनी तांकां लागून हांवूय मुखार सरलो. ते म्हाका आज खुशालकाय दिसत की तेंच्या हांवें एक बी उडयलोलें वेलसांव तें आज किलोलो आनी तें किलोल म्हळ्यार हे सगळे आज लोक एकठांय जाताय आनी तांकां हांव जाणटो जाला म्हज्या सुसागात बसूंक जाता. पूण ते तयार जाले आपल्यागे वेलसांव हेका लागून झगडपाक. ही तेंच्या उमेद चोयन न्हू म्हाका खूब खुशालकाय भोगली. आनी म्हणटे भाशेन आमचे वेलसांव जायते जाणार आहे. सो हांव उपकारी आमच्या MLA आनी एक पाटी की तेणें इन्स्पेक्शन केलें आनी पयलें कळयलें हें कितें जाशें म्हणून. मागीर पास जालें, मागीर आमकां खबर नासली म्हणपाक लोकांनी सांगिल्लें आपल्याचें कितें प्रॉब्लेम. सो ते प्रेस्टेजीचे ऑफिसर तेणी एक्सेप्ट केलें, तेणी एडमीट केलें की तेणी म्हणलो ते आमी मिसगायड कोताय. तेणी मानून घेयलें आमी मिसगायड कोणाक कोनाय, आमी कितें आहा तें फॅक्ट्स आहाय तो दाखयता. आमी कितलें आमचें सो तुमकां मिडिया आमी सगळे पाटी तुमी येयल्या कवरेज केल्या, तांकां तेंय दाखयलें आमी की आमी बोवाळ कोतूय जें पोस्ट ऑफीस उक्ती जालें, लोकांक सेवा मेळ्ळी, जें आमी कितें हात घायलो तो आमी बेश्टो सोडनाय. टील द एंड हांव झगडटलो. सगळे लोकांगे जें कितें मागिलां तें मेळ पासून मुगे काम सदां आसतलें. हांव कितें जालां PDA फायल येयल्या प्रेस्टीज हो तेजो ओनर तेणें आमकां PDA फायल घातली आनी जेन्ना फायल येयली तेन्ना हांवें इन्स्पेक्शन रिमार्क मारलेलो आनी ताबडतोब जेन्ना म्हाका आनीक 5-6 दिसांनी जेन्ना हो देवीदास सतरकर हाणें म्हाका एक लेटर केलें, म्हाका एक केलें आंतोनिवाद MLA कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी सरपंच VP सांकवाड हेकाय लेटर केलें. आनी जेन्ना तेणें लेटर केलें तेन्नाय हांवें ताबडतोब आमच्या हेका लेटर PDA लेटर घातलें आनी डिस्कशन जालें हो आमचें इन्स्पेक्शन जावपाक जाय आनी आयज तें इन्स्पेक्शन दवरलां. आनी जेन्ना म्हाका लेटर केलें तेन्ना हांवें सगळे डिपार्टमेंट जे कन्सर्न डिपार्टमेंट आहाय तेंगे सगळे डिपार्टमेंटां हांवें लेटर केलें. तुमकां पळय लेटर मुद्दम पळय दाखयता. हेणें केलें कोणें हें लेटर केलें आमकां देवीदास सतरकरान केलें. मागीर हांवें सगळे डिपार्टमेंटाक चीफ टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग पणजे हाकाय केलें. तेजे उपरांत मेंबर सेक्रेटरी PDA वास्को केलें, डेप्युटी कलेक्टर वास्को तेकाय केलें. मागीर आमचो मिनिस्टर TCP मिनिस्टर सर विश्वाजीत राणे हाकाय केलें. मागीर विलेज पंचायत सेक्रेटरी सरपंच हाकाय केलें आनी मागीर देवीदास ताकाय केलें. तेजे उपरांत सरपंच VP वेलसांव इजोसी पाली इजोसी हेकाय केलें. कित्याक हे सगळे आतां येयले तेजे चडशे वेलसांवचे, तेका लागून म्हाकाय ते पंचायताक कळोवपाक जाल्लें बाबा अशें तें इन्स्पेक्शना तुमी हांगासर येवचें, कित्याक लोकांक कितें डिफिकल्टी आहाय ती तुमी आयकोन घेवचें. फाल्यां सकाळी आंतोनवाद MLA आंतोनवादाचेर मागीर सगळें ब्लेम करनाकाय, तेका लागून तेकाय लेटर केलें पूण ती म्हाका कोणी येवना. मागीर थिंगा एक ट्युरिस्ट हांवें आयकल्ले भाशेन एक ट्युरिस्ट आहा थिंगा
कुरीस आहा म्हणटोच आनी तो कुरीस सांकवाडे पडटा म्हणटोच हांवें एक आमचे चर्चाक एक आमच्या फादर कॅनेट टेलिस हाकाय हांवें एक लेटर केलें फादर अशें इन्स्पेक्शना तुमी येवचें म्हणून इतलेंच न्हू मागीर तेजे उपरांत हांवें सगल्या मेंबर व्ही पी सांकवाड सगळे हेका पंचांक तांकां हांवें पोस्टान एडी धाडली सगळे पंचांक हांवें एडी धाडली तशेंच हांवें झेडपी सांकवाडेचे झेडपी आसा तशेंच कुट्टाळीचे झेडपी आसा कित्याक हो वेळसांवचो म्हणटा हांवें कुट्टाळीचे झेडपीक धाडलें ही सगळ्यांक हांवें लेटर केलें अशें आज इन्स्पेक्शनाक येवचें म्हणून मागीर आतां इन्स्पेक्शन आमचें थोडेशें आतां जालां आनी आमचे भावान जे कितें तांकां डिफिकल्टी कितें आहाय ते सगळें तेंच्यांनी सांगलेली आसा आनी हें डिस्कशन आमी परत मेंबर सेक्रेटरी आसा मागीर तो मार्कूस ऑफिसर आसा ताका सांगलां परत आमी इन्स्पेक्शन करुया वो सायड इन्स्पेक्शन करुया वो तेचे वयलें एक मिटींग डिस्कस करतले जे आमचे लोकल आहाय तांकां बाबा कितें प्रॉब्लम जाला तेजेर आनी एक मिटींग आमी डिस्कस करपाचें आमी हें डिसिजन घेतलेलें आसा आनी म्हाकाय जाय कितें फाल्यां सकाळीं आतां पीडीएन फायल येयल्या पीडीए कितें म्हूण फायल येयल्या पीडीए फायल येयल्या एमंगलेशन आनी कंपाऊंड वॉल रिअलायनमेंट हे 3 तेणें पॉयंट घालून तेणें परमिशन मागलो आहा ते आमी सद्याक फोल्डर आसा आनी आज सद्याक फोल्डर जे मेरेन आमचे हे लोकांचें जें डिस्कशन जायना जे मेरेन आमगे प्रॉब्लम सॉल्व जायना ते मेरेन आमी हो इशू करपा न्हय कित्याक फाल्यां सकाळीं हांव पीडीए मेंबर एज एमएलए म्हणून पीडीए मेंबर आसा कित्याक फाल्यां सकाळीं हांव ओपोज करतलो बाकीचे आनी मुर्मुगांवाचे 3 एमएलए आसात तशेंच पीडीए मेंबर आसात म्हणून तेंच्यांनी सगळ्यांनी मेळोन हें आमकां म्हाका दिसता लोकां कडेन विचारून हे आमकां पास करची पडटलें कित्याक नाजाल्यार हो इशू हातून वाजान एज एमएलए म्हणून एक्शन घेवपाक तशें जायना तें आनी फाल्यां सकाळीं पंचायत विलेज पंचायत सांकवाडे म्हणटले आपूण पीडीए पास करून येयले आपूण पास करता मागीर मुजेर ब्लेम काय नाका तुमचें कितें आहा तेका लागून हांवें सगळे विलेज पंचायत हांवें लेटर केलें तुमगे कितें आहा तुमी सही दिवचें म्हणून आनी लोकांक आयकोन घेवचें आनी ते उपरांत तुमी इशू करचें ना मागीर मुजेर ब्लेम आतां सांगता परत सांगता तुम्ही म्हाका बाय लास्टा हांव पीडीए मेंबर हांवें कशें पास करून केली हें मागीर सांगनाका तुमगे कितें आतां सांगा लोकां पयलीं या लोकां फेस करा आनी सांगा सर आतां सद्याक रस्तो ओपन जातलो हो सद्या तेजें सांगला रस्तो ओपन दवरता म्हणून सांगला आनी बाकीचे तो बेले तो देखून तेजें ओपन दवरता म्हणून सांगला पत्र्याचें बी डिसिजन जालें पत्रे घायल्या तेजें डिसिजन कितें जालां ना तजें कांय ना तें एक्चुअली तेजें ते पत्रे घालपाक जायना आसलें ते म्हणटा कितें विलेज पंचायताक कितली पावटी बरयलें पूण तें आजून परमिशन दिवन एक्चुअली तें परमिशन तेंच्यान घालपाकूच जायना आसलें एक्चुअली तें डेमोलिश जावपा जाय तें घालपाक जायना सर